हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आपसो सगळी बरी आहा म्हण आमी बरी आहा बाबी बरो आहा आनी म्हाका येयला पिंपलिंग सो आयज न्हू मॉर्निंगसो रेसिपी शूट कोताले आनी ह्यो रेसिपी येताय म्हणल्यार हांव बॅक टू चिचिणी आसतलो कित्याक हिंग येता तेन्ना हांव रेसिपी शूट कोता सो दॅट मागीर केन्ना म्हाका ब्लॉग्स नाय घालपा तेन्ना हांव मागीर रेसिपी घालता ओके. सो आयज तुमकां शेअर कोता एक पेपर फ्राय रेसिपी. एक पेपर फ्राय हांवें आयज दिनभरां केलोलें आमकां घरा कडेन कित्याक पावस न्हू सारको हेवी रेन चलत न्हू सो नुस्तें बी आतां कांय मेळना आतां वचलें न्हू आमगेलें सो दिनभरां हांवें एक पेपर फ्राय केलोलो आनी आतां सांजचे राती कडेन मामीन पारो दवरलोलो सो पारो तेंगे कांय हें करूं ना पूण एक पेपर फ्राय आमगे बरें जालोलें सगल्यांक लायक जालोलें हांवें केलो तें सो चिती हांवें शूट केलोलें सो रेसिपी तुमकडेन आयज हांव शेअर कोता सो तुमी बी घरा कडेन ट्राय करा ही रेसिपी ओके. सो आतां रेसिपी स्टार्ट कोता. तांतयां घेतल्या 2 कांदे 3 टमाटा 2 मिरसांगो मीठ उडीचो पिठो जिरें आले लसणा पेस्ट मिरसांगा पिठो सीड पेपर पावडर कोरिएंडर पावडर ओके. हे सगळे इन्ग्रेडियंट्स जाय पयलीं आनी तांतयां पयलीं उकडुपाक घालता आनी हेजे प्युरी कोता आनी कांदो बारीक शिनता टोमॅटो प्युरी कांदो आनी मिरसांग कडी लिव्स आतां तांतयां उकडले आनी तेजे कुडके करून दवरले हाफ ओके. आतां पॅन दवरला आतां थोडें तेल घालता 2 कुलेर कशी. आतां हें तेल तापोवंक जाय. आतां हें तेल तापलें हातूंत मिरसांगा पिठो पेपर उडीचो पिठो आनी मीठ हें सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें. हें मिक्स केलें सुद्दां आतां तांतयां घालपाचें एक हेचे अशी घालपाची पोंचे सो तेची रोस्ट जावपा. गॅस स्लो दवरा ही मातशी रोस्ट करपाची आनी मागीर कोत्तुपाची रोस्ट जावपा. 5 मिनटां अशी जाली आनी आतां पोत्तिता ओके. सगळी पोत्तुपाची आनी 5 मिनटां पोत्तून रोस्ट करपाची. पोत्तून 5 मिनटां अशी रोस्ट करपाची आनी प्लेटीन काडून दवरपाचें ओके. आनी त्याच पॅनान मागीर रिमेनींग करपाचें 5 मिनटां मातशें रोस्ट जालें. ती आतां रोस्ट करून काडल्या आनी त्याच पॅनान न्हू हांवें तेल घायला थोडें हातूंतून घालता सांसवां जिरें आनी कडी लिव्स ओके. पयलीं बरें भाजून घेवपाचें. ते मातशें भाजल्या वचून आले लसणा पेस्ट लसणा पेस्ट जाल्या उपरांत हातूंतून उरलेले मसाले घालपाचे. पेपर कोरिएंडर पावडर चिली पावडर उडीचो पिठो ओके. पयलीं बरें भाजून घेवपाचें. हांव हितून पयलीं मसाले भाजपाचे मातशें 2 मिनटां अशें सोटे केले हातूंतून कांदो आनी मिरसांग घायला आनी मिरसांग घायला ओके. आतां सगळें बरें भाजून घेवपाचें सगळें
पयलीं हांवें सगळो मसालो घायला चोयली पयलीं कांदो फोण्ण असो मारूं ना ब्रावन असो करूं ना पयलीं मसालो भाजून घेयला मातशें डिफरंट कशें करता मातशें आतां शीज दिया आतां 2 ते 3 मिनटां अशें इल्लेशें मीठ तुमच्या टेस्टा प्रमाणे तुम्ही मीठ घाला मागीर टेस्ट करून चोवन घालूंक जाता आतां इल्लो मातसो कांदो भाजून येयलो आतां तितून टोमाटो प्युरी घाल टोमॅटो दाखयलो न्हू तेगे प्युरी घायले आतां सगळें मिक्स करून आतां हे मातशें आतां अशें भाजून दी तेगे टोमॅटो प्युरी सगळें बरें मिक्स करून घेवपाचें बरें मातशें भाजून दी भाजून दिवपाचें मातशें उगत सो आतां ऑलमोस्ट मातशें उगत भाजलें आतां तितून उदीक घालपाचें ओके तितून आतां उदीक घालपाचें तें टोमाटो तें हितूनूच घालून तितून उदीक घायलां आतां मिक्स करून एक बॉयल येयल्या उपरांत तितून मागीर ती एक करून दवरल्या न्हू ती घालपाची चुपात आतां बॉयल येयलो आतां तितून एग्स काडून दवरल्या न्हू ती घालपाची मातशें शिजोवपाची 5 मिनटां सो गायज हांवें एक पेपर फ्राय ट्राय केला ही रेसिपी सो तुमी बी घरा कोण ट्राय करा आनी म्हाका फीडबॅक दिया ओके इफ तुमकां व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट व्लॉगार टील देन बाय गायज